अरे जुदास तू हांगा बसून आसा. अरे सकाळी उठलो म्हणटोच म्हाका पयलो पेपर वाचूंक जाय हें तूं नको. ओय जाणा जुदास तू जाणा काल राती मरे हांवें सपनान पायक पळयल्लो. कोणाचो पाय? अरे आमच्या पायक. आमच्या पायक? एक सांग तूं राती काल जेवल्लो? अरे राती म्हजे कॉप चड जाले आनी तू जाणा न्हू कॉप चड जाले म्हणटच म्हाका जेवण चलो ना म्हणून. त्यात पसत तुका हें सपन पडलां. ह्या आदी केन्ना तरी तुवें पायक सपनान पडयला? केन्नाच ना. जाल्यार एक काम कर, तूं दोनपारचो जेवना जाल्यार कोताक येता पूण रातचो तुवें जेवकूच जाय. कित्याक असली नाका जाली कांयचे काय तुका सपनां पडटा. एक्सक्यूज मी सांग कितें जालां? सर ना. अरे सर इस्कॉलान आसता हें आमचें घर. पूण हें घर सर रोबोट आहे न्हू. ना हें घर आमचें. पूण सर रोबोट. अरे तुका सांगला न्हू हे फावटी तो ना म्हणून. पूण सर रोबोट ह्या घरान रावता न्हू. भाड्यान रावतालो. अरे वेळार भाडें फारीक करूंक जावंक ना म्हणून आमी त्या घरांतलो भायर घातलो. आनी कितें विचारपाचें आसा बेगीनूच विचार. सर रोबोट आनी भाड्यार रावतालो. अरे सरूच कित्याक कॉलेजीचे प्रिन्सिपल बँक मॅनेजर पासून आयज काल भाड्यान रावतात. पूण तो म्हाका सांगतालो आपल्यागे ओन घर हा म्हूण. फोटींग एक नंबर फोटींग तो. हें आमचें घर तो आपलें करूंक सोदतालो देखून आमी त्या घरांतलो भायर घातला. आनी कितें विचारपाचें आसा? तुमकां पांय ना? ना. शुअर दाल में कुछ काला है. कितें म्हटलां तुवें? ते तुमकां कितें म्हणपा जाता? हें घर तुमगेलें सगळें तुमगेलें. पूण म्हज्यान एक तुमकां प्रश्न विचारपा जाता? विचार. पूण त्या प्रश्नाचो जबाब जाणा जाल्यारूच आमी तुमकां दितले. गमले? ह्या वेळार सर रोबोट म्हाका खूंय मेळटलो तें जाणाय तुमी? ना आमकां कांय खबर ना. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू अँड यू. गॉड ब्लेस यू अँड यू म्हणजे कितें? अरे यू म्हणलो तूं आनी यू म्हणलो तो. म्हाका एक सांग रे, तुका कोंकणी उलोवंक कळना? तुमकां इंग्लीश बरी सोजमोना? गेट आउट. करेक्ट एकाच म्हणटा इंग्लीश. बाय एक्सक्यूज मी. ह्या मनशा वळखत जाय कोण वळखपा नाही ना. थँक्यू. एक मिनिट मातशें म्हाका ह्या फोटवाचो मातशें सांगता ह्या मनशा तूं वळखत जाल्यार रे अशें गो. पूण तुका कितें आयडिया आहा तो म्हाका खूंय मेळत तो? कोण तो? सर मुगेलो इस्कला आसता म्हाका शिकयतालो. मुनीस सारको बेस्ट टू गुड. हांव एक्चुली न्हू शिकपा सारको बोट आसलो. हांव शिकना म्हूण म्हजे हाटी लागतालो सोद्द म्हाका तापयतालो. आनी इतलें न्हू तेणें म्हाका आपल्या पयशे मोडून पासपोर्ट करून दिली आनी सांगलें बरो मनीस हांव म्हूण. आयज तेक लागोन हांव अमेरिका पावलो आनी सुमार 10 वर्सांनी काल हांव येयलां. येवन डायरेक्ट हांव सरा मेळोंक गेलोलो. तुजें नांव कितें? एक्चुली म्हजें नांव नातालीन पूण सर म्हाका मोगान नेटो म्हणटालो न्हय? ओय. तूं इस्कॉलान सारको शिकोना म्हणून तुजें बॅग माथ्यार दवरून तुका तो बाकार उबो दोत्तालो न्हय? ओय ओय. एक दीस तुका ताणें क्लासींतूच बोईल म्हटलेलो न्हय? करेक्ट. तूं फकत शेतांत जोत घालूंक कोत्तलो आनी तुजे लागीं कांयच जावचें ना अशेंय ताणें तुका म्हणलेलें न्हय? ओय तेणें अशें म्हणलेलें. पूण आयज तोच बैल त्या सरा लागोन मनीस जाला हें जाण तूं. पूण म्हाका एक सांगू ही मुगे भुरगीपणा वयली स्कूल लायफा हिस्ट्री तूं कितको खबर आहा? हांव जाणा.
कारण तू सोदता तो सर रॉबर्ट हांव दे सर 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 हो तुगे बेस कितें जेन्ना मनशाचेर वायट वेळ येता तेन्ना कितल्याय शिकलेल्या आनी गिरेस्त मनशाचो पासून बेस असोच जावंक पावता पूण सर तूं म्हणटात न्हय जे कितें देवान मनशाच्या नशिबान बरयल्लें आसा तेंच ताका फावो जाता पूण म्हाका म्हाका म्हज्या नशिबान देवान बरयल्लें तें फावो जावंक ना पूण त्या आदींच म्हज्या पुतांनी म्हजें नशीब आपल्या हातांनी बरयलां तें फावो जालें सर तूं दोग जाण चेडे आहाय न्हू वय पूण तुका कशें उरलें म्हाका दोग जाण पूत म्हणून सर कालूच हांव अमेरिकासान गोंय येयला आनी काल येवन आयज हांव सर तुका मेळोंक गेलोलो ते म्हाका कितें सांगता जाण तूं हूंय भाड्यार रावता आनी तुका भाडी हारी करपा जायना म्हूण तूं खंय तेणी काडला म्हाका वेलकम पासून केलो ना तेणी गेट आवट म्हूण म्हाका अरे जे पूत आपल्या काश्या पायक घरांतलो भायर घालतात ते तुका घरांत कशें घेतले सर सत मानूस चड आगोड लागता तुका तुगे पुतांनी घरांतूं भायर गायलो नेटो एक फळां दितलो रूख सदांच तुका बरी फळां दिना माडाक पासून पळोवना तुवें केन्ना केन्ना वाजाय जाता समज तूं म्हजे सवें तशेंच घडलां म्हणून पूण सर तें तूं घरांतूं कित्याक भायर गायलो म्हणटात न्हय केन्ना केन्ना शिकलेलोय मनीस चुकता म्हणून हय समज तूं म्हजे सवें तशेंच घडलां म्हणून कितको न्हू ते म्हजे पूत म्हणून हांवें तांचेर चड विस्वास दवरलो आनी फुडलें चिंती नासतना म्हजें घोत तांच्या नांवार करून सोडलें हिंग मार हायल सर तुवें गोर तेंच्या नांवार पयले कोण मार हायल तुवें घोर तांच्या नांवार करूंक कारण इतलेंच कारण ते सदांच घरा पासून झगडटाले आनी म्हाका नाका आसलें म्हज्या फाटल्यान घराचे वांटे करूंक तांची झगडी जाल्लेली त्याच पासून हांवें घोर तांच्या नांवार करून सोडलें मागीर रोखडोच हांव रिटायर जालो आनी प्रोविडंट फंडाचे म्हाका 25 लाख मेळ्ळे ते तेंच्या अड्ड्यार गायले न्हू ना त्या 25 लाखांची तांकां कांयच खबर ना सांगपाची गरज ना पूण सर तें तूं घरांतूं कित्याक भायर गायलो तो सांगलो ना तुवें म्हाका नेटो म्हणटात न्हय जरी तो तूं बऱ्या मनशा बरोबर भोंवलो जाल्यार बरो मनीस जाता आनी वायट मनशा बरोबर भोंवलो जाल्यार वायट मनीस जाता तशेंच कितें घडलां म्हज्या दोनूय पुता सवय सर तुगे पुता म्हाका पडलो ना म्हाका पडलें तें तुजें तें तूं घरांतूं कित्याक भायर गायलो तो तुका जाणा जावंक जाय न्ही वय सर तर आयक शी अरे सकाळी च्या पिवन भायर सरलेलो दादलो अजूनही हाचो पत्तो ना आता 2:05 वेळ जालो आमच्या ड्रिंकाचो टायम बसून जालो हांवें ताका सांगलेलें आयज म्हाका 10 लाखाची गरज आसा म्हणून आनी जरी तर म्हाका ते 10 लाख मेळना न्हू हांव ताका बऱ्यान सोडचो ना कितें तुका 10 लाख दिता जाल्यार म्हाकाय 10 लाख दिवपा जाय ताणी तुका 10 लाख अरे तुका 10 लाख कित्याक कित्याक हांवूय पूत ताचो कारण ताची गिरेस्तकाय आमकां दोगांयकूय एक सारकी वांटून येता देखून अरे बाबा म्हाका 10 लाख जाय कारण हांवें ते मोडक्याकाराक दिवंक जाय तुका कोणाक दिवंक जाय अरे काल अंदर बार खेवताना सारकोच राण जालो हांव निमणी म्हजी बुलेट ते बार मॅना लागीं गाणाक धरून 9 लाख घेतले हांवें आनी तेवूय घातले त्याच्या वड्ड्यार हांवें आनी आयज ती बुलेट हाडिना जाल्यार गेली म्हजी बुलेट आतां तूच सांग म्हाका कितें करचें तें अरे अरे तो कार्डाचो खेळ सोडून दी त्या कार्डांनी कोणे बोंगलो बांदल्या सांग मोडको खेवोन आनी मोडक्याच्या कुस्तार कोणे बोंगलो बांदला तो दाखयशी तूं म्हाका बोंगलो मोडको खेवतात आनी न्हय मोडको घेतात आनी बांदला चड सुबेज तूं फुडलें जोत वेता तशें फाटलें जोत वेता म्हणजे तूं सुदरोंक ना आनी हांवूय सुदरोंक ना अबोय आयलो म्हाका फोन मोडक्याकाराचो आतां कितें सांगू ताका मोडको म्हाका सांगून गेल्लो रस्तात तूं रस्तात हॅलो नाका बाई तू ये नाका
हांव सांजे तुजे 10 लाख घेवन येता. आयज जरी तो म्हणजे दोडू म्हाका मेळना जाल्यार फाल्यां तुका बाजाराक पांयां तो मेळचो ना. कितें सांगलें? तुका कित्याक जाय? म्हाकाय कोणाचो फोन आयलो. कोणाचो काय? तुज्या बुलेटीचो आसतलो. आपणाक व्हरोंक केन्ना येता काय म्हणून विचारता आसतली. वय वय ताजोच फोन. हम्म. कितें सांगू ताका? कितें सांगू? म्हाका एक सांग. अंदर बाहेर खेळोंक गेल्लो तेन्ना म्हाका सांगून गेल्लो तूं. रस्तात तूं. हॅलो हॅलो, कोण उलयता? म्हाका वळखना? ना ना, वळखोंक ना. तुजी बुलेट उलयता. केन्ना येता तूं म्हाका व्हरोंक? आयज लास्ट डे. आयज येना जाल्यार तो म्हाका दुसऱ्याक विकता. थँक्यू बाब, प्लीज प्लीज म्हजी बुलेट विकिना काय. आयचोच दीस दी म्हाका. फाल्यां हांव शिवर येता म्हजी बुलेट व्हरोंक. ओके, प्लीज प्लीज. येना जाल्यारूय जाता, कारण कोण तयार जाला म्हाका घेवंक. तुका 10 लाख जाय आनी म्हाकाय 10 लाख जाय. तेवूय आयचे आयज. ते दुडू आमकां पाय दिना जाल्यार आनी कोण दितलो आमकां? एक उपाय आसा. कसलो? तूं जाणा न्हय, पायन हें घर आमच्या दोगांयच्या नांवार केल्लें आसा. वय, जाल्यार ह्या घराचेर आमच्यानी लोन काडूंक जाता. गूड आयडिया. तशेंच करुया आमी. आतांच पायक फोन करता. येताना म्हाकाय 10 लाख घेवन यो. बेगीन कर, बेगीन कर, बेगीनूच सांग ताका. हॅलो पाय. हांवूच नको हे म्हजे पूत कितें करूंक सोदतात ते. वाडोवन व्हडले वाग जाले, पूण सर्विसेक वचपाची कांयच खबर करिना. फकत आयते बसून म्हज्या कुस्तार जेवंक सोदता. आतां हांव रिटायर्ड जालो. प्रोविडंट फंडान म्हाका 25 लाख मेवले. ते कितलो तेंप पासून खातेले आमी. आनी ते आतां सर्वीस करिना जाल्यार केन्ना करतले. हांवूच नको हे 20 लाख तांकां कित्याक जाय ते. आनी ते कितें करूंक सोदतात ते. फुडें कसलें बिझनेस तरी करूंक तांच्या मनांत आयलां काय? देवान तांचे हेंच मनान घातल्यार पुरो. वय, तांच्या मनान हेच विचार घातल्यार पुरो. रॉबर्ट सर, रॉबर्ट सर, रॉबर्ट सर. कोण रे बाबा तूं? हांवें तुका वळखोंक ना. तूं म्हाका वळखोचो ना सर, पूण हांव तुका वळखता. एक बरो शिकोवपी तूं. तुवें जायते जाणांक बरो रस्तो दाखयला. देव बरें करूं. सर, म्हाका आदार कर न्हय. हांव जायतो त्रासांत पडलेलो आसा. म्हजे लागीं जाता जाल्यार हांव तुका जरूर आदार करतलो. सांग, कितें जालां? म्हजी गोरकान हॉस्पिटलांत आसा. तशीच म्हजी 6 म्हयन्याची धुवूय हॉस्पिटलांत आसा. दोगां एकाच हॉस्पिटलांत एडमीट आसात. कितें जालां तांकां? डॉक्टर म्हणटा म्हज्या गोरकांनीक ब्रेन ट्युमर जाल्लो आसा आनी म्हजे दुयेचे काळजाक बुराक आसा म्हणून. येता जाल्यार मनशाचेर चारय वाटांनी एकेच फावटी येता म्हणटात ते सोद. डॉक्टर कितें म्हणटा? डॉक्टरान सांगलां जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून. खर्च कितलो जातलो म्हटला? सुमार 20 लाख. 20 लाख? होय सर. हांवें जायते जाणां लागीं मागून पयलें, पूण म्हाका कोणूच आदार करूंक सोदिनात. सर, गोठा तर म्हाका आदार कर न्हय. हांव तुजो उपकार केन्नाच विसरचो ना. अरे अरे पूण हांव तुका खंयसान 20 लाख दितलो आनी हांव काय तुका वळखना. त्याच पासत हांव म्हज्या घराचे पेपर घेवन आयला. हे पेपर तूं घे सर आनी म्हाका 20 लाख दी. हांव तुजो उपकार केन्नाच विसरचो ना सर. हांव तुजो उपकार केन्नाच विसरचो ना. ना तर म्हजी गोरकान आनी म्हजी धूव म्हाका ना जातली. हांव तुजे पांयां पडटा सर. अरे हांव तुजे पांयां पडटा. हे तूं कितें करता? फूट फूट. कितें करूं हांव? म्हजे लागीं 20 लाख आसात, पूण हांवें ते म्हज्या दोनी पुतांक लागून बँकांतल्यान काडल्यात. आनी हाकाय 20 लाखांची गरज आसा ताचे दुवेक आनी ताचे बायलेक सालबार करूंक. कितें म्हणून करूं हांव? कितें चिंतता सर? ना, म्हजे लागीं 20 लाख आसा, पूण हांवें म्हज्या पुतांक दिवंक हाडल्यात ते. सर, ते 20 लाख म्हाका दी न्हय. आनी हे म्हज्या घराचे पेपर तूं दवर सर. प्लीज सर, हांव तुजे पांयां पडटा सर. ना तर म्हजी गोरकान आनी म्हजी धूव म्हाका ना जातली सर. प्लीज सर, प्लीज. नाका, तुजे पेपर नाका. घे हे 20 लाख आनी पयलीं तुजे गोरकांनीक आनी तुजे धुवेक सालवार कर. सर, हो तुजो उपकार हांव मोरो सर केन्नाच विसरचो ना सर. हो तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना सर. गरजेवंताक गरजेच्याच वेळार आदार करूंक जाय. अरे पिटर, अरे खंय पावलो रे हो मनीस? हा? अरे कितलो टायम जालो.
पळय बाईचो पत्तो फोन येतलो आणि जर तर हांव ते पयशे दिना न्हू बाई घरा लागीं येतलो ते पयशे व्हरोंक. अरे बँकान लोक चड आसा म्हणून देखून वेळ झाला आसतलो ताका. अरे बेगीनूच आयल्या पुरो आमचे ते लाख घेवन. हॅलो, कसे आहे तुम्ही? आम्ही बरे आसा देखूनच घरा लागीं आसा. तुजें कितें जालें तें सांग. पाय ना अरे पाय कितें दिवंक आयला पळय ते आमच्या लागीं दिल्यार जाता तुवें ना. कितरे अरे पाय कितें दिवंक आयला पळय ते आमच्या लागीं दिल्यार जाता तुवें. आणि तुमगे पायन म्हाका कितें दिवपा आहा जाल्यार तुमी दिताय म्हाका? ए हॅलो, आमचो पाय कोणाकूच रीण आसचो ना. शुअर तूं कोणाक रिणा ना म्हणून? अरे 100% शुअर कोणाकूच रीण ना. आणि तूं कोणाकू आहा रिणू? हांव? हे, चट. एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार मरे म्हाका बाईन धाडलो तुका 10 लाख रीण मागो. मेळो तूं 10 लाख रीण? बाईन धाडला? यो 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 बस बस. ना 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 बसो येयला हांव 10 लाख रीण आहा ते रीण रोयला. पळय आमचो पाय बँकान गेल्लो आसा. येवचोच जालो. तूं वच हांव ते पयशे घेवन येता. जाण जाव मनशान मुट्टे मरे मुई जाईन साकोर खावपा जाय दादागिरी कोण न्हू. अरे रीण नालो मुनीस ना मू जाण मरे तूं ह्या संवसाराकू. इंडिये प्राईम मिनिस्टर पासून आख्खे इंडिये रीण आहा मू जाण मरे तूं. अरे ताची आनी खबरूच सांगू नाका. ताणें आख्खी इंडिया गरीब केल्या आनी फकत अडानी आनी अंबानी गिरेस केल्या. बाबा म्हाज्या शाण्या तूं वच हांव ते दुडू घेवन येता रे. तूं बांदना मरे कोणाकू रिणू? च्या हांव खेळना मोडको. म्हाका मोडक्याची वीस ना. जायत जाणा मरे मोडक्या वीस ना पूण काडा वीस आहा काडाचो. एक टायम ती काडा गेम हेण हांवें पयलीं मुगे भांगरा सोडपोळी केली, मागीर बोटां मुदी केली, मागीर घडयाळी केले, मागीर शर्ट पॅन्ट केले, लास्टाक मोच्यांनी मय पासून इकून राती 12 वरांची अंडरवेरीची चलोन घार गेलो हांव. तूं बी केन्ना गेला राती 12 अंडरवेरीची चलोन घारा? छट केन्नाच ना. केन्ना ना? तुका बुलेट आहा न्हू? वय वय. थिंग फ्रँकीगे बाराको मरे कोणागे बुलेट आहा ते बुलेटीचे माजरां गोट्यान आहाय आनी सुणी मुत्ताय एशको पांय वयर काण. ती तूं गेली? वय वय ती काल चावी शेणली म्हणून हांवें थंयच दवरून आयलोलो. चाय सांडलोली? आनी तो फ्रँकी म्हाका सांगत मरे ती बुलेट इकपा आहा म्हणून. अरे बाबा एक फोट मातो जाल्या न्हू 100 फोट मरे चितून रेडी कोन बळसांक हांवें दवरूं जायो. एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार हांव तुमगे पायक सांगो येयलोलो तुमी दोगूय रिणा बुडो नाहाय म्हूण. एक पातक्यां वास मात तेशको तुमकां दोगांयकू रिणा वास मात म्हूण जाणाय तुमी. प्लीज प्लीज जॉयल ती बुलेट तूं विकत घेयनाका. आयजूच हांव ती बुलेट सोडून हाडटा. ओके आज लास्ट डे तुका. नाजाल्यार पोरां ते बुलेटीच्या हाटल्यान तुजें नांव आहा तें काण म्हजें नांव आसतलें जॉय येल म्हूण. अंडरस्टँड? यू बेटर अंडरस्टँड. बाय बाय. जरी तर पाय आयल्लो न्हू ते लाख घेवन आतां तेच्या तोंडार मारतलो आसलो. पाय कितलो वेळ तुका हाडले न्हू तुवें आमचे दुडू. हांव खुंयसान हाडटलो दुडू? खुंयतान हाडटलो म्हणजे बँकान ना तुजे लागीं दुडू? इतली वर्सां सर्वीस करून कोणाक खावयली तुजी जोडलेली जोड तुवें? आनी कोणाक? तुमकांच न्हय रे बाबा. तुमकां हांवें वाडयले, बरें शिकयले, बरें नसयले. तुमी मागता मागता ते तुमकां त्या वेळार हाडून दिले हांवें. आनी तुमकां दोगांयक 2 बुलेटी घेवन दिले हांवें. एकल्यान आपली बुलेट मोडको घेवन मोडक्या ह्या अड्ड्यार घातली. पाय भुरग्याक न्हेसोवप व्हड करप तांकां लागता तितले हाडून दिवप एका पायचो कायदो. काय तूं आमचो पाय आनी आमी तुमचे पूत. जर तर हांव तुजो पाय जाल्लो न्हू हांव तुका हाडून दितलो आसलो तूं मागता तितलें. आतां तुमी वाडोवन व्हडले जाल्यात म्हजे पूत. आतां कायद्यान तुमी म्हाका पोसूंक जाय आसलो. सारकें तुजें. आमी सर्वीस करून तुका पोसूंक जाय आसलो. पूण कोण दिता सर्वीस आमकां? कॉमर्स केला आमी दोगांयनी कॉमर्स. पूण खंय आसात गोंयकारां पासत गोंयान सर्विस्यो? तुमी सर्वीस मेळोवंक खंय तरी ट्राय केल्या, खंय तरी केन्ना एप्लाय केला तुमी? अशें तुमी घरान बसून रावले जाल्यार कोण तुमचे सर्वीस हाडून पांयाक लागीं दितलो? पुरो पुरो तूं उलयला तें. तुजें आमकां 10-12 आयकूंक नाका. म्हाका आयज 10 लाखाची गरज आसा. तुकाच कित्याक? म्हाकाय 10 लाखाची गरज आसा. ना तर म्हजी बुलेट म्हाका पळोवंक मेळची ना परत. पळोवंक मेळची ना? खंय आसा तर तुजी बुलेट? काल काड्डांनी अंदर बार खेळताना ती घाणाक दवरली हांवें. एकल्यान मोडको घेवन आपली बुलेट मोडक्या घराच्या अड्ड्यार घातली. आनी तूं काड्डांनी? अरे अरे खरेंच तुमी म्हजेच पूत? आमी नको. आमच्यान तूं बरो जाणा आसतलो तें बरें आसा. आयज म्हाका ते दुडू जाय म्हटल्यार जाय. म्हजे लागीं जाल्ले जाल्यार आनी म्हजे लागीं आसलेले जाल्यार हांव दितो नासलो तुमकां. अरे तुज्या प्रॉव्हिडंट फंडान कांयच नासलें?
प्रोव्हिडंट फंडातले 3 लाख रुपया काढून तुमका दोघांक 2 बुलेटी घेऊन दिले न्हू रे आम्ही हय? फकत 3 लाख असले तुझ्या प्रोव्हिडंट फंडान. म्हाका दिसता ताणे आपली जोड सगळी आपल्या कुमारीक खावयली. कुमारी ओय कुमारीक. सर अरे तू तू हांगा सर हांव तुका सांगोंक आयला कितें सांगूंक आयला? म्हजे गोरकांनीक आनी म्हजे दुयेचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें म्हणून. अरे ते म्हाका कित्याक सांगूंक जाय? कित्याक तुवें म्हाका 20 लाख दिलेले रे. जरी तर तुवें म्हाका ते 20 लाख दिवंक नासले जाल्यार म्हजी गोरकान आनी म्हजी दूं म्हाका केन्नाच परत मेळची नासली. तर हाणें तुका 20 लाख दिल्यात. हय एकदम बरो मनीस तुमचो पाय, दोयाल काळजाचो. अरे खरें म्हटल्यार तुमी ताची पुजा करूंक जाय. बरो एकदम बरो मनीस तो. चल तू आता वच, ताजी पुजा आता आमी करतात. सर हांव येता. बरो करू ना? रोस्ताद आमकां सांगतालो आमकां दिवंक तुजे लागीं 20 लाख ना म्हणून. तर तुजे कुमारीक आनी तुजे भुरग्याक साल्वार करूंक तुवें ताका 20 लाख कशे दिले? कितें म्हणलें तुवें? रोस्तात? हय? आनी कितें म्हणपाचें तुका? हे आमकां पुताक फटोवन ताका दुडू दिले न्हू तुवें. हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदतां, खरेंच पाय तूं आमचो? होय रे बाबा, हांव पाय तुमचो आनी तुमी दोगूय पूत म्हजे. जरी तर तूं आमचो पाय जाल्लो जाल्यार ते दूड तूं आमकां दितलो आसलो. एक सांग, तो कोण? कोण न्हय, तूं वळखता ताका? तो वळखता न्हय म्हाका. आनी आमी वळखता ताकाच आदार करूंक जाय असो कितें कायदो आसा? म्हणजे गोर दुखी आनी गांव सुखी न्हय. बाबा, ते 20 लाख घेवन हांव तुमकांच दिवंक येतालो. इतल्यान वाटेर म्हाका तो मेवलो आनी सर म्हणून तो म्हाका ओळखलो. ताचे बायलेक ब्रेन ट्युमर जाला आनी तेचे 6 म्हयन्याचो भुरगो ताच्या काळजाक बुराक जाला आनी ताका 20 लाखांची गरज आसली. त्याच पासून ते 20 लाख ताका दिवन आमी ताका आधार केला. हो, ताका आधार केलो आनी ह्या तुज्या पुताक आधार करूंक तुजो उपाव पाड पडलो. बाबा, गोरजेवंताक आमी आधार करूंक जाय न्ही रे. जाल्यार हे वेळार तुजे पूत गरजेक सांपडले जाल्यार तूं आमकां कित्याक आदार करूंक ना? आनीक 20 लाख ना म्हजे लागीं. 20 लाख ना जाल्यार बिडा आमी कितें चिंतलां न्हू तेंच करुया. सारकें तशेंच करुया आमी. चिंतला तुमी? पळय पाय, जर तर तुजे लागीं 20 लाख आमकां दिवंक ना जाल्यार आमी चिंतलां ह्या घराचेर लोन काडू. होय, लोन आनी इतलेंच न्हय, गरज पडलें जाल्यार हे आमी घर बसून विकतले. घर विकतेले वय घर विकतले आमी. आनी आमी रावतेले खंय रे बाबा? आमी म्हणचे आमी म्हणजे हांव आनी तुमी. आमी आमच्या पळयतात, तूं तुजें पळय. पूण हें घर म्हजें. तुजें आसलें पूण तें आतां घर आमचें आनी आमकां जाय तेच करतले. तुमी म्हाका ह्या घरांतलो भायर घालूंक सोदतात? जे पाय आपल्या पुताच्या पोडान वचोंक ना जाल्यार जाल्यार आमकां तुजें कित्याक पडलां? तूं तुजें पळय, आमी आमच्या पळयतात. चूक केली हांवें हें घर तुमच्या नांवार करून. चूक तुवें केली पूण त्या चुकीचो फायदो आमी काडलो. आतां म्हाका एक सांग, आमी वच म्हणसर तूं हांगासर रावतलो? म्हज्या पुतानो, अरे मेले तुजे पूत तुका. तशें म्हणू नाका बाबा. तशें म्हणून तुमी तुमकांच मरोंक मागिनाका. बाबा पिटर, हांव पाय तुजो. हांव वळखना तुका. कितें म्हणलें तुवें? हांव वळखच ना तुका. पिटर, तुजे पेद्रू आनी पेद्रूय असोच नेगार गेलेलो सांगून जेजूक आपूण वळखच ना म्हणून. आनी हांव जुदास, आनी जुदासान जेजू कितें केलें तो आख्खो संवसार जाणा आनी तेंच हांव कोत्ता. बाबा म्हज्या पुतांनी. अरे मेले तुजे पूत. जो पाय पुताक वळखना जाल्यार ते पूत आपल्या पाय कशे वळखतले? हा, घे तुजी पोटली आनी लाग चलोंक. हलकट रस्ताद सूज कोण नेटू? कोण आनी पूत गेले. पूण तेंका म्हण तूं बेजार जायनाका. तुका कसलोच होक ना ताका असली उतरावलो. पूण तुका दुखला म्हणून तूं उलयला. कोणूच न्हय तो म्हजो. तुवें म्हज्या दुखान वांटो घेतला. तुका शिकोवन हांवें तुजेर उपकार करूंक ना, पूण म्हजो कायदो केला.
आयस अमेरिकाकतान येवन तूं पयलो म्हाका मेळोंक आयलो, म्हाका सोदूंक आयलो. पूण म्हजें पूत आजुनूय म्हाका येवंक ना सोदूंक. दोग पूत आसुनूय एकसुरो जाला हांव, एकसुरो. सर आयज सान तूं समज हांव तुगेलो पूत म्हूण. तुका चडांत चड देव बरें करूं. यो सर म्हजे बराबर. खंय व्हरता तूं म्हाका? सर जो दुसऱ्या बरें करता तेजें फळ देव एक दीस झेरूल दिता. सारकें तुजें. तुवें दुसऱ्या बरें केलां तें तुका फळ आयज तें मेळ म्हूण. आनी सर आयज सान तूं समज हांव तुगेलो पूत आनी हांव सजमतां तूं मुगेलो पाय म्हूण. आनी सर तूं स्वप्ना पासून चिंतनाका हांव. कितें म्हणून? तूं म्हणून एकसुरो. तूं तुज्या एका हातान दुसऱ्याक बरें तें दिता तेन्ना देव तुका आपल्या दोनूय हातांनी बरें तेंच दिता. अशें घडलेलें तुमी आतांच पळयलां. आपल्या पुतांनी आपल्या घरांतलो भायर घातलो म्हणून तो बापूय सजमलोलो आपूण जालो म्हणून एकसुरो. पूण ना, तशें घडोंक ना. देवान आपले रचनेक सोडूंक ना आनी देव आपले रचनेक केन्नाच सोडिना. पूण जायते फावटी आमीच देवाक सोडटात. देव तुका एक दार बंद करता तेन्ना दुसरें बरें तें दार झिरून उक्तें करता. मोगाच्या पिणी बांदू हांव आनी जयवीन तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ पिड्ड्यार करून आमचे सिरियल पळयत आसात, पळयत रावतात. लेट जालो जाल्यार फोन करून आमकां विचारतात. तुमकां सगळ्या काळजाची कोला एकतान देव बरें करूं. अपूर्बाई तुमी पळयलें. ते उपरांत बी बर्थडे जालो. सी केरलाकूय तुमी पळयलें. ते उपरांत तुमी वचोन दोतोराकूय मेवली. आनी आतां तुमी पळयतात तो सिरियल एकसुरो. एकसुरो जातूच हांव आनी जयवीन तुमचे मोगा दवरतात फुलां. हय, फुलां. फुलां हे सिरियलांत भाग घेतात रोमा, जाजू, मिता, पास्कुवाल आनी कॉमेडियन सेल्वी आनीक जॉन हॅट्स. तयार रावात पोवंक एकसुराचे फाटल्यान फुलां.